योकार हांव श्वेता गांवकर. सुरवेगाचे हेडलायन्स. पणजे सावन फोंड्या वचपी हायवे जावन रावला अपघातांचो स्पॉट. हायवेचेर एके सायडीन अर्देच बॅरिकेड्स. बुधवारा एक कार सकयल पडली सर्व्हिस रोडार. मडगांव PWDचो 1,30,00,000चो सिवरेज टँकर कुपत पडून आसलो कितलींशींच वर्सां. गोवा 365 सर्च लायट घातल्या उपरांत परत देंवयलो रस्त्यार. मडगांवच्या नगरसेवकान गोवा 365चे मानले उपकार. फोंड आनी फोंडांनी भरलेल्या रस्त्याक वाजयल्यात पेडणेकार. गिमात करपाची कामां पावसांत गुटलावपाचे यत्न. मांद्रे गट काँग्रेसीन उजरायलो पेडणेच्या असिस्टंट इंजिनियराक. बिपारजॉय चक्रीवादळ गुजरातचे दिकेन. अस्तंत दर्यादेग वाठारांत घसघशीत पावसाची शक्यताय. पूण महाराष्ट्राचे दक्षिणेक आनी गोंयांत नितळ हवामान. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयांत अपघाताक सुटी म्हणटात ती ना. पणजे सावन फोंड्या वचपी NH 748 हायवे अपघातांचो स्पॉट जावन रावला. संबंधीत अधिकाऱ्यांची घाळपणां लोकांक आनीक त्रासांत घालतात. हायवेचेर एके सायडीन अर्देच बॅरिकेड्स घातल्यात, जाका लागून बुधवारा राती कडेन ह्या हायवे वयल्यान एक कार सकयल सर्व्हिस रोडार पडली. पळयात विन्संट रोजारियोचो रिपोर्ट. आता आमी आसा ते NH 748 बायपास फ्रॉम पेंजीम टू ओल्ड गोवा, पेंजीम टू पोंडा. आनी आतां आमी आहा ते क्लोज टू ओल्ड गोवा. आनी हे हिंगा तूं आतां पळयत जाल्यार हिंगा एक असो स्पॉट जाल्लो आहा, एक्सिडेंटल स्पॉट. आनी हिंगा आतां कित्याक लागून हिंगा आतां रातींच एक एक्सिडेंट जाला बिकॉज ऑफ निग्लिजन्स ऑफ दीस रोड ऑथॉरिटी और रोड डिपार्टमेंट, रोड एंड ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट. हें आतां तुमकां दाखयता हांव पळय कितें पळयता. सो आतां तुमी हिंगा आतां पळयत जाल्यार हिंगा बरी बॅरिकेड बा घातलेली आहा. सो आनीक आतां मातसो फुडें पावत जाल्यार पळय तुमी ह्या टर्नाचेर हिंगा तेणी बॅरिकेड मदेंच घालनासतना साडल्या. सो ही आतां बॅरिकेड घालनासतना कित्याक साडल्या, सो हेका अशें दिसता हिंगा कोणाक व्हेकलाक सकयल उडोवपाचें वो हिंगा ओपन सांडून तूं डायरेक्ट सकयल पडपाचो. कित्याक अशें जाता राती कालच्या दिसा म्हणल्यार वेनिसडे हिंगा राती एक व्हेकल वयर सटी सकयल पडली. आनी आतां तो कोणाचो गुन्यांव म्हणून, व्हेकलाचो गुन्यांव वो रोड ऑथॉरिटीचो गुन्यांव, रोड एंड ट्रान्सपोर्ट ह्या डिपार्टमेंटाचो गुन्यांवाक लागून ही अशी हो निग्लिजन्स ऑफ तेंच्या हेका लागून ही मदेंच हिंगा हें ओपन सांडलें. आनी तूं रस्त्या वयल्यान तर हिंगा लायट बांदना जाल्यार हिंगा रोड खंयच्यान तो कळना. पळोवपाक दिसता हो मागीर सर्वीस रोड काय म्हूण, कित्याक हिंगा सर्वीस रोडाक लायटी बा कांय ना. सो हे आतां हिंगा 50 मिटर्स सुमार तेणी बॅरिकेड घालनासतना ओपन सांडलें फकत कोणाक व्हेकलाक हिंगा पडपाक. आनी अशीच हिंगा राती एक व्हेकल सकयल पडली. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, श्वेता गांवकार आनी संगीता ओली. करमल घाट हो मरण घाट म्हूण बदनाम जाला. हो घाट काडल्या उपरांत लागता तो गुळे गांव. काणकोणच्या गुळेचो रस्तो प्रवाशांक धोक्याचो जावन रावला. रस्त्याची अवतिकाय जाल्या. अजापाची गजाल म्हळ्यार रस्त्या कुशीक राखणे वणत बांदपाची सोडून खूट पुल्ल्यात. सरकाराच्या विकासाची ही नवी स्कीम आसूं येता. पळयात देविदास गांवकाराचो खास रिपोर्ट. मडगांव साकून जेन्ना आमी काणकोणा येता तेन्ना जो आमकां घाट लागता तो घाट म्हणजेच करमल घाट. ह्या घाटाक तुमी सगळे जाण आतां खबरच आसा की मरण घाट ह्या नांवान वळखता. आतां हो जेन्ना घाट क्रॉस करून जेन्ना सगळ्यान पयलो गांव मेळटा गुळे, ह्या गुळे गांवाची जर परिस्थिती जर पळयली, ह्या गुळे गांवाक नजदीक आशिल्ल्या रस्त्याची सामकीच दैनावस्था. ह्या रस्त्या कडेन सरकाराचें लक्ष अजिबात नासना. जेन्ना आमी ह्या रस्त्या कडेन आयज आमी आयल्या तुमी हांगासर पळयता रस्त्याचो शोल्डर जो आसा तो बांदून सिस्टमॅटीक करपाक जाय खरें, पूण डिपार्टमेंटाचे कांय ऑफिसर आसा तो शोल्डर बांदपा खातीर सायडीन स्पेशल प्रोटेक्शन वॉल बांदतात. पूण हे प्रोटेक्शन वॉल बांदल्या उपरांत थंयसर माती घालपाचें हें तांकां सेन्स ना. आतां हे खरेंच इंजिनियर काय हे मेंटल मनीस होय तितलोच मोठो प्रश्न. दुसरी गजाल ह्या अशा शोल्डरा कडेन एका सायडीन तेंच्यांनी मेड इन गांवठी प्रकारची
लाकडाची वय केला. ही वय कित्या खातीर केला, शोपीस म्हणून केला, फॉर्मेलिटीज म्हणून केला काय कित्या खातीर केला तेवूय कळना. खरें म्हटल्यार आमी शेताक बैल येता म्हणून ताज्या परस परफेक्ट वय करता, पूण ताज्याक बात्तर अवस्था आसा. हांगासर ह्या जर शोल्डराक जर पळयलें, ह्या शोल्डरांतल्यान आतां हांगासर उदक हांगासरल्या भितरल्यान वयता. खरें म्हटल्यार डिपार्टमेंटान जवळ 1 फुटाचे 2 जर पायप घालून जर सोल्युशन जर काडलें जाल्यार हो जो हांगासर शोल्डर आसा सिस्टमॅटीक फिलींग करून गाडयाक जेन्ना सायड दिता आसतना जरी गाडी सायडीन गेली जाल्यार ती सेफ्टी उरूं शकता. आतां गव्हर्मेंटा कडेन 2 पायपां खातीर एक 10,000 इतले पयशे ना काय कितें, काय हाज्या परस सवाय लोकांचो जीव जावन पडला, हो आतां मोठो प्रश्न. हे रस्ते आमकां काही कळना नाही पळय, खळी मारले तो तशी आहा, ते पुरोवप ना काय ना. एक ट्रीप मात केल्यार ते पुरोवता, पळोवका गाड्यांक वयता कांय कळना न्हू. मातशी बारके जाग्याची खळ्या ते कोण निवळ करना काय ना. हो आतां रस्तो सामको शेती मागीर त्रास जाता पळय न्हू. त्या रस्त्याक कांयच रोवपा येना, ती गडमगाड झाडां नाही कांय ना. हे वाडोवं मेळटा पूण हे वाडयनाय काय ना, अशें दवरला. त्या कितें करपाचें, राती पिती वयता गाडी पडटा हितून, दिसा गाडी पडली आसता गडमडा सगल्याक. रस्त्यार निवळ करपाक कोणाक पडोवन गेलना. हे कित्याक म्हूण सुशेगाद अशें दिसता तुमकां? कोण जाणा, एक टुरिजम आहे का बावळ्याक, ते लोक काबार केले मी. लोक टुरिजमाक एअरपोर्ट वचपाक येता, एक वर पयलोच पडटा, ते रस्त्या ब्लॉक पडटा, गडमडा ब्लॉक एक वराच पडटा. तेका फ्लायट चुकता, बस चुकता, ते कोण करता, कोणाक पडोवन गेलना. हे ऑफिसर इतले सुशेगाद कित्याक दिसता तुका? ते आज काही पळयनाय न्हू, कोणा पडोवन गेला. एक फोन पळय पळयनाय न्हू. बावळ्या मी कितले फोन पळयल्याय, लोक पडटाय कितें आतां हात पडटाय पूण कोण पळयना. आतां टुरिजमाक लोक येता जाता मागीर, लोक येयनाय न्हू परत एखाद्याक सांगून. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. घेऊया एक ल्हानसो विसो. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कवळे फोंडेचे शिमे वयल्या नाल्यांत बांदकामाचें अतिक्रमण चल्लां. 6.5 मिटरांचो नालो 4 मिटरांचेर पावला. ही अतिक्रमणां बेगोबेग काडून उडयात, थळाव्यांनी मागला. दाग फोंडा पायपलायन फुटून 3 वर्सां जालीं. लाखांनी लिटर उदक व्हांवून फुकट गेलां. पुलापूंच्या बुरशा नाल्यात तें व्हांवून वता. उदकाचे हे नासाडीचेरय फोंडेकारांनी खंत उक्तायल्या. एकीकडेन गोंयांत मान्सून कुथमी येता, उदकाचो मोठ्या प्रमाणात उणाव दिसून आयला, जाल्यार सरकारी खात्याच्या घाळपणाक लागून दाग फोंडा सारकिल्ल्या वाठारांत लाखांनी लिटर उदक नाल्यांत व्हांवून फुकट वता हाची इतली दुसरी शोकांतिका आसूं नजो. वेळावेळार म्हायती दिवनय कानार केंस ओडटल्या PWD अधिकाऱ्यांचे करणेचेर लोक निरशेल्यात. स्थानिक गांवाचे लोक म्हणटा जे पायप फुटला 3.5 वर्सां जाली आमी PWD सांगता म्हणटा, पूण म्हाका खबर ना ते शक्य आहा काय ना. ते कित्याक तेजे कोण सांकोवाता थंय सांकोवपाना ते फुटना आनी आतां ते चड व्हांवता. ह्या टायमार अशें व्हांवूंक शकना, कित्याक लोकांक खूब उदकाची गरज आसता. पळोवपाक खूब वायट दिसता हे अशें उदक व्हांवता ते. जाल्यार कवळे पंचायत आनी फोंडा पालिकेचे शिमेर आशिल्ल्या मुखेल नाल्यांत वेवसायिकांचे अतिक्रमण चल्लां. तशेंच थंय वीज ट्रान्सफॉर्मरय आसा. ताका लागून नाल्यांतलें उदक आडावन पावसांत हुंवार येतलो असो भंय थळाव्यांनी उक्तायला. आयकात विनोद पोकळेचे म्हणणे. म्युन्सिपालिटी एरिया आसा आनी मडकय मतदारसंघा एरिया पडटा. ते दोनूय एरिया जॉयंट जाल्ले आसा आनी हो व्हाळ हो मदल्यान आसा. फोंडा मतदारसंघ आनी मडकय मतदारसंघ. हे मडकय मतदारसंघाच्यान जे धड बांदता व्हाळाचेर थंय व्हाळाचें कन्स्ट्रक्शन चल्लां. तेजेर लक्ष घालचें. कन्स्ट्रक्शन व्हाळाक आडोवन घालचें न्ही. जावं प्रायवेट जे उदक वयता ते सरळ वाट दवरुची. वाटेक कसलो अडथळो येवपाक जाय कितें हांगा बुडटा. आमी एक वर्स 10-15 वर्सां पयलीं हांगा बुडले. हे सगळें बुडले तेन्ना आमी पळोवन फोंड्याकूच रावचें पडलें. आमी आड पळय दुर्बाट पावले ना. ट्रान्सफॉर्मर व्हाळाचेर बसोवचो न्ही. व्हाळ क्लियर करचो, नाजाल्यार फोंडा मतदारसंघा फोंडा सिटी बुडटली. हेजेर लक्ष सरकारान घालचें. आमचा स्थानीक आमदार रवी नायक आनी हे वटे सुदीन ढवळीकर हे दोगांनी लक्ष घालचें. दोगूय भाजप सरकाराक मंत्री आसा, फक्त घरा कडेन बसपा न्ही, तेणी हेजेर लक्ष घालचें. दाग फोंडा आनी कवळेच्या लोकांनी सांगले नाल्याची मूळ रुंदाय 6.5 मिटरा परस चड आसा, पूण आतां दोनूय वाटेन बांदकामां चल्ल्यात. नाल्याची रुंदाय 4 मिटरांचेर पावल्या. ही धोकादायक गजाल. किसन नायक सांगता, आयकात. आयज हो नाला फूल भरलेलो आसा. तेन्ना हो कास्तरकास सुद्दां JCB हाडलेले तेन्ना JCB हांगा फसलें. कारण हो ट्रान्सफॉर्मर हांगा आशिल्लो तो फुडें आयल्लो आसा. तेन्ना ती JCBची वाट जाल्ली आशिल्ली, त्या जाग्यार ट्रान्सफॉर्मर घातला. अशें तरी करून JCB फसलेले ते काडला आनी आतां हो नालो साफ करपाक स्टार्ट केला. तितून भितर दोनूय सायडीन नालान कन्स्ट्रक्शन काम चालू केल्लें आसा. तितून नालो एकदम कमी जाल्लो आसा. गव्हर्मेंटाच्या सांगण्या प्रमाणे नालो 250 मिटर.
पूण पळोवपाक तो सायडीचो मिटर दिसना हांगा फूल दोनूय सायडीन बिल्डिंगेन आनी सायडीन कवर केल्लो आसा. अशें जर नाला कवर केल्यार फुडें लोकांक हांगा त्रास जातले, लोक घरां पडटलीं. अशें जाता तितले बेगीन WRD मनशांनी हे नालाचें इन्स्पेक्शन करून कितें आहा तर प्रॉब्लेम सॉल्व करून हो नालो सगळें साफ करून दोनूय सायडीन बांदकाम करून दिवचें व्हळाचें. एनक्रोचमेंट केला हय फूल केला, पळोवपाक तुमी पळोवपाक शकता फूल केला. तितून भितर माती घालून तो फूल ब्लॉक केल्लो आसा. JCB आतां चालू आसा पळय काम, ते साफसफाई चालू करता तेन्ना हे दोनूय सायडीन इन्स्पेक्शन जाता तितलें बेगीन करचें व्हळाचें. जे कोणी वाडयलां बांदकाम तेंचें इमिजिएटली तें मोडचें. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आणि निखिल जल्मी. मडगाव PWD 2015 वर्सा 1,30 लाख मोडून सिवरेजी खातीर टँकर हाडिल्लो, पूण तो टँकर मोडिल्ल्यान दुरुस्तेक 10,000 मोडचे पडले. त्या उपरांत कितलोसोच तेंप तो लोळत पडलो. पूण गोवा 365 ही घडणुकेचेर उजवाड घालतकच टँकर दुरुस्त करून परत एक फावट रस्त्यार देंवयला. ते खातीर मडगावच्या नगरसेवकान गोवा 365चे उपकार मानले. पळयात. आज गोवा 365 तुमचे मुखार दोन कामां दाखयता. 2015 जो फाटल्यान सिवरेजी जो टँकर आसा हो 1,30 लाखांचो टँकर हो सिवरेज लिफ्ट करपाचो, पूण तो खंय तरी 10,000चे काम आसून तो बंद दवरलो, तो बंदूच आसलो. आज खंय तरी बरें दिसता की आज तो कामां लागलो म्हणून, कित्याक हेची रिपेर केले आनीक हो आज काम करतो दिश्ट पडटा. त्याच बरोबर आज ही जी बस आसा ट्रायबल सब प्लॅना अंडर ही ITI दिल्ली, ही बस बंद आसलेली, हेंचे सामान सोदून येयल्ले, ही आमी हायलायट करतले, गोवा 365 हायलायट करतले. ह्यो खंय तरी आज दोन्ही बस्यो आनीक जो टँकर जो लिफ्ट करपाचो हो आज रस्त्यार येयला. हेजे खातीर सगळे जो आमचो कावन्सिलर आसा हो पयलीं हो इशू जो हेचो आसा हो हायलायट केल्लो आनीक तेणी आमकां थँक्स म्हणले कडेन आसा गोवा 365, कित्याक हो जो ही बस आनी ही जी लिफ्ट करपाची जी गाडी आसा ही आज रस्त्यार येयली म्हणून. आज खरें उशेलकाय दीस, कित्याक हो आज आमकां परतून 2 गाडी ही आमचे ITIचे आनी दुसरी म्हणल्यार आमची जेटिंग मशीन. पयलीं हांव सांगपाक सोदतां, जेटिंग मशिनाक आमी 2015 गोवा 365 एक व्हडलो आवाज केल्लो आनी एक इशू केल्लो की अशी गाडी सेपरेट डिपार्टमेंटान गाडी पडून आशिल्ली. तेन्ना आमी व्हडलो इशू केलो विथ द हेल्प ऑफ आमचो रिपोर्टर रमेश नायक आनी आवाज केलो आनी त्या आवाजाचेर ती रोखडी रिपेर जावपाक लागली. अशें दिसलें की अशी ती स्क्रॅपा वयताली दिसली. आज पळोवपाक गेल्यार ती चकाचक जाल्ली आहा. तेजी व्हॅल्यू आहा अरावंड 1,30 lakhs. हेजेर इतली गव्हर्मेंटान लॉस करताले. आज गोवा 365 ताका खूब फायदेशीर दवरली आनी आज रोडार पावली. हांगा चड करून म्हणजे बोड्डा मुगेले वॉर्ड नंबर 8 आज सिवरेजाक मशीन क्लियर पावल्या. तेंचे पायप आहा ते 3 मॅन्युअला पासून पावता. इतली भितरल्यान वचपाक शकता म्हणल्यार उणे 120 मीटर लेंथ हेजी पायपाची आहा. सो इतली दाखयता की असली आमकां गव्हर्मेंटान इतली मशीन दिल्या ती अशी स्क्रॅपाक यूज करता आनी पाड करून पिडार करून उडयता. आज जे गोवा 365 ते हायलायट केल्ले तेका लागून आज ही रोडार पावपाक लागली आनी जे लोकांक जे आज इंजिनियर जे आमचे चितल हे इंजिनियर आहा बरी हें करून बरें काम करता. आज तेणें एक रोडार हाडून जे मॅनहोल आमचो क्लियर करपाक लागली. आनी तशेंच हो आमची 2 ही ITIच्यो गाडयो, हे ITIची गाडी अंडर ट्रायबल सब प्लॅनाचेर आमी जेन्ना इशू केलो त्या भितर ITI भितर दोनी गाडी पडून आशिल्ली आनी अशें स्क्रॅपा वचपाक इतले परिस्थिती आयिल्ली. सो तेन्ना गोवा 365 रमेशान आवाज केलो आनी हांव मुखामिलो भारतान आवाज करून ताबडतोब डायरेक्टराक मेसेज केली ही गाडी सारकी करची म्हणून. आमी आमचो जेन्ना ट्रायबल मिनिस्टर गोविंद गावडे आशिल्लो तेन्ना आमी तेकाय रिक्वेस्ट केले आनी तेन्ना ती आज रोडार पावून आज कितल्या हजार भुरग्यांक ITI भुरग्यांक कितें फायदेशीर पडले. हे 2 व्हडली भासी. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, श्वेता गांवकार आनी संगीता ओली. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फोंड आनी फोंडांनी भरलेले रस्ते पेडणेकारांची फाट सोडपाक तयार नात. जावं तो गीम जावं पावसाळो. गिमात करपाची कामां हुमकळत दवरून ती आतां पावसांत गुटलावपाचे यत्न चल्ल्यात. भोगचे पडटा पेडणेकारांक. लोकांचे हाल पळोवन नजर जावन माद्रे गट काँग्रेसीन पेडणेच्या असिस्टंट इंजिनियराक उजरावन काडलो. उदक, रस्ते, लायट ह्या प्रश्नांनी पेडणेकारांक जाम करून सोडल्यात. आश्वासनाचेर आश्वासनां, उतरांचेर उतरां, प्रत्यक्षात कांयच ना. चिखलाचे रस्ते,
जीव घेवपी फोंड आनी हाडबडीत कामां पेडणेकारांच्या वतीन मांद्रेच्या काँग्रेस फुडाऱ्यांनी PWDचे पेडणे कचेरीत वचून प्रस्नाचो पावस घातलो. पळोवया तांच्या भितर जाल्ली चर्चा. 80 किलोमीटर रोड फोडलेले आहा अख्खे आमचे मांद्रे. केन्ना केलं काम तुम्ही गेल्या 2-3 दिसां कितें तरी केलं आसता इतले दीस कित्याक सांगू एक्सिडेंट नाही सर इतले सांगून म्हणजे आमचं प्रोसिजर सांगणार टेंडरिंग प्रोसिजर लोकांच्या लायफा कडेन प्रोसिजर हांव कितें सांगता तुमकां तूं सांगता पळय तुमचो प्रणव परब ते सारकें आहा आतां फाटले फावट ती बॉडी बायल पडोवन ती पेड्यार जाली तेचे उपरांत आतां एक्सिडेंट चालूच आसा आमी धांवता तो धांवता आमी देवाचे लोक धांवता आतां होणे बोललेले आहात ते तशे होणे दवरल्यात काम चालू केलं खंय केलं आमी नकळे होणे तशे आसात दुसरे थोडे कितें पळयले हांव आरामपूर सकयल वाडो ते नाल तुमी वचून मुद्दाम पळया तो समज रोड तशे होणे आहा पण तशें आसा गाडी भायर घेवपाक भंय दिसता कित्याक एक टँकर गेलो भितर डायरेक्ट रमता तो सगळे जाता पळय 80 किलोमीटर रोड सगळे एकदम जावचे ना एकदम म्हणजे आतां पावसाचे दीस न्हू हांव कितें म्हणटा 9 तारीख आतां दिल्ली की पावसान 9 तारखे पयलीं सगळे कंप्लीट जातले आनी सगळे धापून सगळे ओके सगळे क्लियर करतले कोणी सांगताले डिक्लेअर केला ना ते आम्ही वाचला 9 तारीख दिली डेट आणि आता 9 तारखेची 15 आता पावसाचे दीस केन्ना करतले आणि लोक पण ऍक्सिडेंट जाता म्हणजे ते ट्रेनचे जे काम आसा पळय ते एक्चुअली पावसानूच करप आणि सपोज पावसा पयलीं केल्ले जाल्यार ते इतले हातभर भितून सकयल वयतले ना पण ते तुम्ही कितें तरी करूंक जाय त्याच्यात कितें नको नाका त्याच्यात कितें व्यवस्था नाका लोक ते पडटा टेंडर जावंक जाय रे टेंडर जावच्या पयलीं टेंडर हे सगळे कामच चलना इल्लीगल हांव सांगता ते परमिशन कॉन्ट्रॅक्टर तितलो जबाबदार आसा कॉन्ट्रॅक्टराकडे परमिशनच ना परमिशन विदाउट परमिशन त्यांनी काम स्टार्ट केला त्याचे ऑर्डर आसा विदाउट परमिशन काम आसा हांव सांगता आणि आता तेका करून याच्या पुढे डायरेक्ट कोर्टाक वयता आता 1 तारखेच्यान हेणीन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरान हे केला फोडप ना म्हणून रस्ते हरमला रस्तो फोडप चालू आसा आयज व्हरोन स्पेशल परमिशन घेतल्या पण ते रस्त्यार माती उडयता न्हू रस्तो तुमचो न्हू तुम्ही लक्ष दिवंक जाय तेंच्यांनी जे आमच्या लायटीक लागून जे कितें सध्या होणे मारलेले आसात रस्ते फोडलेले आसात तेका लागून जायते सध्या एक्सिडेंट चालू आसा लोक सामको गांवांत थंय एक्सिडेंटान पडटा तेका लागून हेंच्या कानार घालपाक लागून आमी हांगासर आयज जमल्यात साहेबाक विचारल्यार तो सांगता कितें कॉन्ट्रॅक्टर काम करता पण आमच्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे जे कितें आसा ते आमी तेका सांगलां की कॉन्ट्रॅक्टराचो लक्ष ना कॉन्ट्रॅक्टराक ते काय पडलेले ना सामान गांवांत थंय सगळे डंप केल्ले आसा रोडाचेर दुसरे सगळे होणे मारलेले आसात माती गांवांत थंय उडयल्ली आसा तेका लागून आडेचे लोक कोणी येतात डेलीचो मनीस आसा तो सजमूंक शकता पण आडेचो आहा तेका कळना तेका लागून गांवचे लोक येवन पडटात तेन्ना हेचेर ताबडतोब तूं कितें आहा ते तुजें कितें आसा तें काम रिपेरिंग कर तूं 9 तारखे पयलीं आमकां जुनाच्या काम सगळें कंप्लीट जातलें म्हणून सांगलेलें पण आतां 9 तारीख जावन 15 तारीख जाल्या आतां पावस तेंकला तेका लागून हें काम जाता तितलें तूं बेगीनात बेगीन तूं उडय तशेंच जी कितें थंयसर सोय आमचे थंय जावं पुलीस दवरपाक जाय किंवा आनीक कितें डायरेक्ट लावपाक जाय कितें आहा तें थंयसर तूं वेवस्था कर तेणें आमकां आश्वासन दिलां की हेचेर ताबडतोब आपण आयच्या आयज आपण सायडीचेर वचून ते हे करता म्हणून ना जाल्यार तुमी कितें करतले ना जाल्यार आमी ठरयल्लें आसा तेका आमी स्ट्रिक्टली सांगलेलें आसा सगळ्या लोकांक घेवन आमी रस्त्यार देंवतले मागीर तूं म्हणू नाका फुडें आमी तुका पयलीं शिटकावणी दिवपाक येयल्ले आसा हांगासर आयज मांद्रे मतदारसंघात तशें पेडण्यानूय जे खड्डे मारलेले आसले त्या खड्ड्याचें जे काम चल्लां ते परत डॅमेज जावपाचें लोकांचे जे एक्सिडंट जातात तेंच्यांनी व्यवस्थीत ते काम सुपरविजन तेंचे सारकें व्यवस्थीत ना सुपरविजन सारकें दवरून हे आयज लोकांनी ताका निदर्शनाक हाडून दिल्लेलें आसा की तुमचें हें काम व्यवस्थीत चलना. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी. चक्रीवादळ गुजरातचे दिकेन पाविल्ल्यान अस्तंत दर्यादेग वाठारांत व्हडलो पावस पडपाची शक्यताय आसा. चक्रीवादळ खर जाता तशें महाराष्ट्रातले उत्तरेकडेन अशांत हवामान उरतलें जाल्यार महाराष्ट्राचे दक्षिणेक आनी गोंयांत हवामान नितळ उरतलें. पळयात. गोंयांत व्हडलो पावस आनी खर वारें नासलें तरी दर्यादेग वाठारांत चक्रीवादळाचो खरो मार बसतलो. दर्यादेग वाठारांत 80 ते 90 किलोमिटराच्या वेगान वारो घोळोन दर्या अशांत जावपाचो आसा. ताका लागून बोट धन्यांनी दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. शुक्रारा हलको पावस पडून हवामान दमट उरतलें. उण्या तापमानात उणाव जाणवतलो. चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 26 डिग्री सेल्सियस उरतलें. चक्रीवादळ गुजरातात पावलें. गोंयांत चड पावसाची शक्यताय ना. शुक्रारा गडगडा सयत पावसाची शिरशिरी. शुक्रारचे चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 26 डिग्री सेल्सियस.
बोट धन्यांनी खोल दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365 विथ इनपुट्स फ्रॉम IMD. गोवा 365 च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.